मेन म्हणजे असे पळोवपाक आयिल्ले आयज सॉफ्ट ओपनिंग केल्लें आसा OPD कॅन्टिनाचें आनी हांवें जे जशें सांगलेलें जे सोडेक्सो कंपनीक आमी ते टायप केला आतां तुमीच आयकलेलें आसा डॉक्टरांची कितें ओपिनियन आसा जागोच नाशिल्लो गोवा मेडिकल कॉलेजान येवन कितेंय घेवपाक खावपाक ही OPD फक्त डॉक्टराक न्हू पण सगळ्या लोकांक ताचो फायदो जातलो त्याचबरोबर फूड कोर्ट बी तेंच्या माध्यमांतल्यानूच ते रेनोवेट जातले प्लस यात्री निवासाची कॅन्टीन आनी सगळे भुरगीं जीं शिकता गोवा मेडिकल कॉलेजान कॉम्प्लेक्सान ताका एक वेगळे तरेची फेसिलिटी दिवपाचो आमचो प्रयत्न आहे एक वेगळ्या तरेचो बदल हाडपाचो आमचो प्रयत्न आहे तुम्ही सांगा. सांग ही जी फॅसिलिटी असता 24/7 सपोज जर ड्युटीर असले न्ही तांकां जेवणाचो पयलीं प्रॉब्लेम जातालो नाव दे वील हॅव अ व्हेरी हायजेनीक अँड टेस्टी फूड 24/7 रियली हेल्प इन इम्प्रूविंग द एफिशियन्सी ऑफ द डॉक्टर. I think this is a blessing for us here in the GMC to have a clean, hygienic food that we can quickly come and eat in between when we get a small break. So thanks to the government for doing this. Thank you. At least definitely 100% better than our previous system. So we are glad and we are looking forward to more such facilities. Yeah, actually when we used to go there, like hardly anything, like every day the same monotonous food, we were really fed up. We used to not get time to go out also. So definitely we'd like to come here to get mixed up, like saves us on our time and definitely good food.